नाझरेथ आणि कुटुंब कंजार, जॉन मेंडोन्सा पांगळा, अनिल डिसोजा कोलालगिरी, लिओ डिसोजा शंकरपुरा, अनिता मार्टिस आणि कुटुंब संताकट्टे, निकोलस उर्बन मिनेझेस पामूर, जोसेफ रेनिटा लोबो आणि कुटुंब शक्तिनगर, पीटर फ्रेडरिक डिसोजा आणि कुटुंब एरमाळ, जानिस गॉडविन मतायस अहमदाबाद, Agnes de Almeida Brahmawar, Jason Celestin Mendonça Ahmedabad, Ronald Helen de Souza Pius Nagar, Sharwin Lawrence Lewis Brahmawar, Matthias Alva आणि कुटुंब शंकरपुरा, Philip de Costa आणि कुटुंब बसरूरू, गॉडविन नोरोन्ना मूडू बेळ्ळे. मोगाच्या भावा बहिणीनो, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता, कित्याक सर्वेस्परान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आज आमकां तिदोडो संभ्रम. पयलें आज पवित्र सभा मरिये कुडयात्मे समेत सर्गार उबार मेल्लें फेस्त आचरण करता. दुसरें आज आमच्या देशाक परक्याथावन सुटका मेळिल्ल्या दिसाचो उगडास करता. तिसरें आज कलमाडी फिरगजेंत वेलंकणी सायबिणीच्या प्रतिश्ठापनाचो दीस. देखून आमकां कलमाडी फिरगज घरांत तिदोड्या फेस्ताचो संभ्रम. ह्या तिनी संभ्रमा खातीर देवाक आज आमी आर्गां दिवया. मरी संवसारी जिवितान देवाक संपूर्ण खालतीमान घालून जियेली. तिच्या नितळ आनी कथाबीण जिविताक देवान तिका कुडयात्मे समेत सर्गार उबारलेली. मरिये परी देवाक मानवांची जिणये चाल आमकांय फावो जावन दी म्हूण मागया. आमच्या राष्ट्राक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस आज आमी आचरण करता आसतना आमच्या देशांत धर्मीक स्वातंत्र्याची गरज आसा म्हणलें समजून घेवया. मरिये परी धैर्यान देवाक साक्ष जावन आमचें स्वातंत्र्य जबाबदारेन जियोवंक मरियेचो आदार मागया. आज आमी मरी बरवेशेची राणी म्हणलो संदेश नियाळ करता आनी वेलंकणी सायबिणीच्या सर भक्तिका खातीर मागता. मरी बरवेशेची राणी आमच्या स्वतंत्राक ह्या जिविताक भरवोसो जावन आसा. देखून मरियेचें सर्गा व्हरून मनशा कुळाचें बरवशेचें फेस्त जावन दी म्हूण मागया. कलमाडी फिरगजींत वेलंकणी सायबिणीच्या प्रतिश्ठापनाचो दिसाचो उगडास करतना मरी स्टेला मारीस दर्या सुक्रू आमकां सर्गींच्या दिव्य तेवसीन चमकोवच्या तिच्या भुरग्यांक वाट दाखोवन दी म्हूण मागया. आतां सर्व आमी प्रवेश गिताक उबी रावया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणांत वांटो घेवया. Children
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाशनो आज ती दोडो संभ्रम. पयल्यान आमच्या भारताक स्वतंत्रता मेळ्ळो जो दीस, तर विशेष रितीन आज आमच्या देशा पासून आमी मागया. दुसऱ्यान आसू सौमायेचें फेस्त म्हणजे मोरयेक कुडी आनी आत्म्या समेत सरकार वरण केल्लें फेस्त. मोरी आमची माय आमचे फुडें ती गेल्या, आमचे पासून सदांच ती विनंती करता, मात्र न्ही आमकांय जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आदार दिता. तशेंच आज फिरगजेचें फेस्त. देवान मोरये मुखांतर जायतीं आशिर्वादां आमचेर घाल्यांत. त्या देवाक अर्गां दिवंक आमी आज संगतां जमल्या. तर मोरी बरवशाची राणी म्हणल्या विशयाचेर नियाळूंक आनी देवाची आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर मागूंक आमी आज संगतां जमल्या. तर ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगतां आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावोवं. God
सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, निष्कळंक अंकार मरयेक तुझ्या पुताचे माये कुडियत्म्या सहित सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबान वेली आनी हे पर्याके पवित्र सभेचो बरवसो तिचे सवे संपूर्ण एक पावयलोय. आमचें काळीज आनी मन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून काल्तिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियो आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवान वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उक्तापण पुस्तकांतलें वाचप. तेद्वा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तंतू आसलेली दिश्टी पडली. तेद्वा अंतराळी एक ओडकुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेद्वा अंतराळी आनी एक कुणा दिश्टीक पडली. एक महासरोप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारन जोडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रस्तुत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबे रावलो. तिचे भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस्सू तो लोंकडाचे बेतकाटेन 6 राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्माल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पोळण दावली. तेद्वा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Uja, uja, boso.
पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हणून तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणी येता. जशें आदाम थंय सोमेस्त मरतात, तशें क्रिस्ता थंय सोमेस्तांक जिवांत उठयतले. पूण हर एकल्यांक ताचे ताचे सर्ते प्रकार. सगळ्यांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येणा वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवा सर्व राजवाडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज. आनी निमाणे पाडव जातलो तो वैरी मरणच. सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. बागी तूं अवकार मोरये मानवल्या फावो जाले तुझे नाम सन्मान क्रिस्तम सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमान कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधावी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातयेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानान पडताच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोखा थंय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरांदसीचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्रां कामां केल्यांत भाग्यवान ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ तूं संतते थावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरब्यांक ताणें दुस्पाटायल्यांत. पदवेदारांक उंच आसतना थावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात.
भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचे उतर जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, प्रस्तावनांत हांवें सांगले बरी आज ती दोडो संभ्रम. भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस, तशेंच मोरयेक कुडी आनी आत्म्या समेत सर्गा व्हरून केल्लो हो दीस आनी फिरगजेचो फेस्ता दीस. तर आज मोरी बरवोशाची राणी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आज आमी प्रयत्न करया. आमी जुबल्याच्या वर्सां आसा. बरवोसो आमकां निराशी करिना म्हळ्यार विशयांत जायतीं कार्यक्रमां जायत्यो नियाळ आमी करत आसा. आनी मोरी आनी बरवोसो हे एकच राणयेचीं 2 मुखां म्हळ्यार सूख जायना. कित्याक मोरयेच्या जिणेंत ती बरवोशान जियेली मात्र न्ही, हेरांक ती बरवोशान फुडें सोमकोंक आदार दितेली. आनी हाचें इनाम जावं पवित्र सभा मोरयेक एक विशेश स्थानमान दिता. आनी सोडवणेच्या चरित्रेंत तिचें कितें योजन आसा देवान तिचे मुखांत्र जारी केलें ताचो उगडास काडून मोरयेक विशेश रितीची मान दिता. तर पवित्र सभेंत 4 सतां आमकां मानून घेवंक आमकां भावार्थांत पवित्र सभा उलो दिता. ती सतां ही जावन आसात. पयलें सत मोरी जावन आसा देवाची माता. हे फेस्ती आमी आचरण करता. मात न्ही देव मनशा रुपार आमचो सोडवणदार मोरये थावन आमकां फावो जालो. दुसरें सत मोरयेचें कथावेण गर्भे समोव पाताक नासतना ती जल्मता म्हणलें सत इगर्ज माता मानून घेता. आनी तिसरें ती नित्य अवंकार सदांच अवंकार म्हणलें सत मानून घेता. आनी चवथें सत आज आमी संभ्रम करचें फेस्त. मोरयेक कुडी आनी आत्म्या समेत देव सर्गार घेता. हें पवित्र हें विशेश देणें मोरयेक कित्याक फावो जालें, कित्याक मोरयेक इतलें स्थानमान आमी इगर्ज मातेन दिता आनी ती बरवशाची राणी कित्याक म्हूण आपयता. हाका तिच्या जिणेंतली थोडी घडितां आमी उडास काडल्यार आमकां ती कशी त्या घडितांनी बरवशान जियेली म्हणल्यार दाखलो जावन मेळटा. पयलें मोरयेक इजबी हाडल्या वेळार मोरयेन देवाच्या कुशेक खालतीमान घालन फियात म्हळ्यार देवाची कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण ओपून घेतलें देवाचें येवजन. दुसऱ्यान आज आमी वाचलें मोरयेक एलिझाबेथीची भेट करूंक येता. तिच्या कश्टा वेळारी ती दुसऱ्यांचे कश्ट समजता आनी तिच्या जिवितांत बरवोसो दिवच्याक ती तिका भेट करूंक येता. जावं पुरो जेजूच्या जल्मा वेळार बेतलेमाचें भयण, ताचे उपरांत इजिप्तांतलें भयण जावंक पुरो जेजूच्या परगट जिणे वेळार तिणें काडिल्ले कश्ट कुर्सार मारतना तिच्या त्याच मुळा आसून तिणें काडिल्ले कश्ट जावंक पुरो जेजू मेल्ल्या उपरांत शिसां सांगाता ती रावली. शिसांक तिणें बरवोसो दिलो आनी पेंतेकोस्ता दिसा कशें पवित्र सभा जल्म घेता त्या वेळारी मोरी तांच्या सांगाता आसली. तर मोरी आमकां खंडीत जावन आमच्या बरवशाच्या भयणाक एक आदार जाता. हर्मन द क्रिपल म्हणलो एकलो सांत 11व्या शतमानान जियेल्लो बेनेडिक्ट मेळाचो सांत. तो ल्हानपणानूच आपांक ह्या थोंटो जावन जल्मलो. ताची आवय आनी बापय ताका मटवाक कोण पावयतात बेनेडिक्ट त्या मेळाचो एक याजक जावच्याक. ताच्या जिवितांत ते जल्मा थावनूच तो थोंटो आसलो पूण मोरयेक थंय ताका एक विशेष भक्त आसली आनी ताचे कश्ट तो मोरयेक समर्पण दितलो आनी मोरये थावन तो बरवोसो जोडून घेतलो. आनी ताका सोलोंक जायना जाल्यार
तत्वशास्त्र मात्र न्ही देवशास्त्रांत तो प्रवीण जाल्लो मात्र न्ही ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणजे आकाश विज्ञानांत ताचे आनीक पेटंट आसा म्हळ्यार ताच्या संशोधनाक आजुनी मान दिते आसात म्हणजे ताच्या त्या कश्टा वेळार ताणें मोरयेंत हावन कशें बरोवचो जोड घेतलो आनी ताच्या कश्टा वेळार ताणें मोरयेक उलो मारलो आनी तें ताणें एक मागणें घडलें आसा तें मे हर एका दिसा म्हणटा हांव नमान रणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशाचें तिका ताका जियोंक बरवचो तीस मोरी जावंक पावली मात्र न्ही पापा फ्रांसिसान 2020 वर्सा आमच्या लादिनाक 4 उले कुडसिल्ले आनी तातूंत एक जावन आसा बरवशाचे माये कित्याक बरवचो सांडल्या ह्या संवसारांत मोरी आमकां बरवचो दिवंक शकता तर मोरयेंत हांव आमी कसलो बरवचो अपेक्षीत हे आमकां मोरी कसलें बरवचो दिवंक आत्रेकता पयल्यान मोरी सगळ्या मनशा कुळाचो बरवचो कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कशें आदाम आनी एवेत हांव संवसाराक पाताक आयलें पूण ही नवी ईव म्हणजे तो बरवचो तांणी पाताक केल्ल्या वेळारच देव दिता उत्पत्ती ग्रंथ 3:15 थंय देव सांगता हांव एक स्त्रिये मारिफात ह्या संवसाराक सोडवणदार धाडटा आनी तो तुमकां तुमच्या पातकांत तो सुटयतलो आनी कितें तुमी ह्या वेळार आदारलें पाताक ताच्या सोडवणे मारिफात मनशाकूळ बचावी जोडटलें आनी हो बरवचो आमकां मोरयेंत हावन मेळ्ळो दुसरो बरवचो जावन आसा मोरी दुबळ्यांक बुकेल्ल्यांक अनीत भक्तेल्यांक एक रितीचो बरवचो हें आमी आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आयकलें मोरयेचें स्तुती गायन ती आपूण शरणदासी क्रिस्त देवाची आनी तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण त्या देवाक ती कुशेन खालती मान घालता आनी तिचें स्तुती गायन मुंदरून तें म्हणटा कशें देवान गर्व्यांक दुस्पटयलां पदवेदारांक ताणें उंच तावन सकलां घालां जो कोण आपल्या आस्ती बदकाचेर कोण बरवचो दवरून आसता ताका देवान रित्या हातांनी फाटीं धाडलां हो जावन आसा जो कोण आपल्याचेर आपल्या सक्तीचेरच बरवचो दवरता ताची परिस्थिती कसली म्हूण मोरी आमकां सांगता आनी थंय मोरी म्हणटा जी कोण खालती आसात जी कोण किरकोळ आसात तांकां देवान उंच उबारलां जी कोण बुकेल्यांत जावं पुरो ती बूक संवसारा आमच्या खाणा जेवणाची न्ही मात्र आमच्या आत्मीक बुकेक देवान बऱ्या वस्तूंनी भरला म्हूण मोरयेच्या स्तुती गायनांत आमी आयकता तशें आमच्या जिणेच्या हर एका कश्ट संकश्ट वेळा मोरी आमकां देवा लागीं व्हरूंक आशेता आनी तिसो बरवशे बरेचें जिवन आमकां हर एकल्यांक एक देख जावन दिता तिसऱ्यान ती बरवचो दिता मरण पावतेल्यांक आमकां कळीत आसा मरण आमकां हर एकल्यांक एक आसा जाल्लें या आमी समजूंक जाय जाल्लें सत कित्याक मरण नासतना आमी आमचें जिवन अखेर जायना पूण जो कोण बरवशान जियेता मोरी कशें देवान ताका कुडी आत्मे समेत सर्गार व्हेलें तेंच जो कोण क्रिस्ताचेर बरवचो दवरता कित्याक मोरयेक खंय खंय दिश्टीक पडली थंय मोरयेन सांगलें तितलेंच तो ह्या जेजू कितें सांगता तें तुमी करा आनी केदाळा आमी देवाची खुशी ह्या जेजूच्या पावलांनी चलता त्या दाळा आमकां आयच्या दुसऱ्या वचपांत पावलान सांगल्या बरी आमचें पुनर्जिवनपण जातलें आनी त्या दाळा आमी मोरये बराबर त्याच क्रिस्ताक त्याच देवाक रूप पळोवचें भाग आमकां मेळटलें तर मगच्या भाव भयणीनो आज हें फेस्त आचरण करता आसतना मोरी आमकां बरवशाची राणी म्हणलें सत मानून घेवन मोरयेंत कसो आमी बरवचो जोडून घेवचो हाच्या विशयान एक मोठो नियाळ करया आनी तें कशें आमी आपणावचें तें जावन आसा मोरयेचें भक्तीपणा मुखांतर जावं पुरो तेर्साचें भक्तीपण कशें आमी एवकरिस्ताच्या बलिदानांत एक मेजा बोवारी एक कुटुंब जावन जल्म सांगता एकवडता तशेंच आल्तार म्हणल्या त्या घरांत तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमी थंय बोवारी एक कुटुंब सांगता जमता सवालां जायते पटी सारचीं आसात तेर्साचें भक्तीपण पवित्र पुस्तकांत आसा गे हें जायत्यांनी सारचें आसा ह्या नामान राणी
नामान मोरये कृपेन बरले आमी 10 पोटी कित्याक तेरसांत म्हणाजे देव जेजून आमकां आमचे बापा मागणें शिकयलें आसा तें आमी एक पटी म्हणटा पूण 10 पटी नामान मोरये कित्याक म्हणाजे हें सवाल आमकां कोणेंय विचारलां जावंक पुरो या आमच्याच मतींत आमकां आयलां जावंक पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो नामान मोरये कृपेन बरल्यांत कितें मागण्यांत कितें आटापून आसा नामान मोरये कृपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता कोणें सांगलीं उतरांय केन्ना आज बडवो इजबे हाडले वेळार मोरयेक बरी खबर हाडून आयिल्लो आनी ताणें सांगलीं तीं उतरां नामान मोरये कृपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता आनी ताचे उपरांतले मागणें आज आमी आयकलें आयच्या वांजेलाच्या वाचपान एलिझाबेथीन म्हणलीं उतरां स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू वय मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केला पवित्र आत्म्यान बरोवन ती सांगता न्हय इल्लो वायन पिवन या इतर कितेंय आमाल पिवन सांगलें न्हय बागार पवित्र आत्म्यान बरोवन ती सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी तुजें कुशीचें फळ जेजू वय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकलो केदाळा तेर्साचें भक्तीपण म्हणटा आमी एक मिशनरी जाता कित्याक आमकां देवान दिल्ली ह्या जेजून दिल्ली आज्ञा आसा वसा संवसारार सुवार्ता परगट करा आनी म्हजी बरी खबर परगट करा आनी आमी हर एक नामान मोरयेंत जेजू तेच बडव्यान दिल्ली बरी खबर तेच क्रिस्ताक मुखांतर कशें संवसाराक सोडवून आयली हाचें सत आमी हर एक कण तेर्सा वेळार आमी म्हणटा तर आमी बसले लागीं आमी जावं पुरो घरांत जावं पुरो पयण करता आसतना आमी एक मिशनरी जावन हर एक एक कण एक इराद्या खातीर केदाळ आमी मागता तर आमी एक मिशनरी जावंक पावता वय मोगाच्या भाव भयणीनो मोरयेचें भक्तीपण आमकां क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आदार जाता आनी हर एक मिस्तेर आमी नियाळचे क्रिस्ताचे मिस्तेर जावं पुरो उजवाडाच्या मिस्तेरान सांगचें जाल्यार जेजू जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेता आमकां आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडी येता त्या वेळार जावं पुरो जेजू म्हण आनी एक मिस्तेरान तातूंत आसा जेजू सर्गीचें राज परगडता आनी पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता आमकां एक कितेंय आमच्या जिवितांत बदलूंक मोन आसलें आमी त्या तेर्सा वेळार त्या इराद्या खातीर मागल्या वेळार आमच्या जिवितांत ती बदलावण पाताक साण्ण बरें जिणी जियोंक आमकां आदार दिता तर मोरयेचें भक्तीपण आमकां केदींच आमच्या मागणें केदींच व्यर्थ जायना कित्याक मोरी हांवें तुमकां सांगलें खंय दिश्टीक पडल्या तिणें हांव कितें सांगता तें करा म्हूण सांगूं ना पूण म्हजो पूत जेजू कितें सांगता तें तुमी करा म्हूण जेजूच्या पावलांनी चलोवंक तिणें आमकां आपोवणें दिल्लें तर आज विशेश रितीन पवित्र सभादिका मान करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत मोरयेक एक विशेश स्थान मान दिया मोरयेतावन आमकां जायतें शिकोवंक आसा हर एक बेसाक ती एक आदर्श जायते सांत सांतिणी मोरयेच्या भक्तीपणा मुखांतर तांणी सांताच्या पावलांनी म्हणजे सांत जावन तांकां आल्तारीचें मान फावो जालां तर आमकांय हर एका दिसा ल्हान सो ल्हानशी सांत जावंक सांतीण जावंक आमकां आपोवणें आसा आनी ताका मोरी आमकां आदार दितेली ती बरवशाची राणी आमकांय बरवशाचे यात्रेक जावन आसच्या आमकांय ह्या प्रत्येक रितीन ह्या बरवशाच्या वर्सा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवसो आमकां निराशी करिना म्हूण आमी नियाळता आसतना मोरी आमकां बरवशान बरोवन दी आनी आमी तेच तिच्या पुताच्या पावलांनी चलोवन आमी एक दीस सर्गी राजांत त्याच देवाक रूप पळोवचें भाग आमकां सर्वांक फावो जावन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आतां सर्व आमी उबे रावन पवार्थाची उसाळणी करया एकाच देवाक सतमंता सर्पदेदार सर्गांनी प्रितुमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार आनी एकात्म्याक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापात हांव जन्मला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपजल्लो करो देव तो देवात हांव जन्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यार आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडवणे बसोत सर्गार हांव तो देवलो
आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पॉन्स ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसूं ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदाता अर्दो बापा आनी पुता हांव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासरको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी दंदता वरवीं स्थापलेले पवित्र सभेक सतमानता पातकाच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आतां सर आमची मागणी आनी ते सवा बापा समोर उमय मुबारी हांव. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मुरयेच्या सर्गवरणाचे सत उखलून धरना आपले ताबेन आसचे देव परजेक मुरयेची देखी काल चलोवन सर्गा राजाचे वाटे कुशीन समकोंक कृपा लाभे म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो राष्ट्र आपलो स्वातंत्र्याचो दीस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचेर तुझे आशिर्वाद वत. देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचे एकवटाचे न्यायनितीचे राज बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोरये मायेक मान करच्या ह्या बागी दिसा तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार उबारून व्हेल्ल्या तुका अर्गां दिताना आमची सर कुटुंबां शांती समाधानाच्या वाटेर चलोवंक आनी आमकां मेळचें स्वातंत्र्य सांबाळूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उत्तर प्रायेर एकसरपणान कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणीक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आदार लाभय. तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोंसणिकायेच्या स्पिरितान बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवा जाणांक तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव. जिवितान कश्ट अनवरां येतना आनी गल्ली येवजना पोंताक पावनांतल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध इरादे घेवन ह्या पूर्ण शेताक आयिल्ल्या वेलंकणी मायेच्या भक्तिकांचेर तुजी काकूत दाखय. तांच्या काळजामनाचे अत्रेक तूं आयक आनी तांकां तुज्या कृपे बेसावांनी बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी देवाचे कुशेक काल जावन जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक शिकय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आतां मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. जायत्या जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांकां ह्या पूर्ण तळाक येवंक जावंक ना पूण तांची तेसावां आमचे कडेन सांगल्यार जावंक पुरो त्या सर तेसावां खातीर आमी मौनपणी मागया. मोगाळा आनी खाकुळदारा बापा हे थोड्यो मागणी आमी उसारलेली आसात आनी उसारणांतली जायती मागणी तेसावां काळजाचे अत्रेक आमचे आसात. त्या सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल ही आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या एके पवित्र विचारावाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत ओंकार मरये सर्गार उबारून वेलाय देखून सगळे रस्ने बराबर हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिताव. तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका त्रेगूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जिवनपणाचे महिमेक तयार कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. वर्दीस हो संतोष आसो ताच्या मायेच्या स्वर्गावरणाचो. तो देवसैमान एकलोच पूत तुजो तुज्या संगतार असनाक सर्जिवासो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या जपान मनशा सैबापूत जावन आयलो भाग्यवंत ओंकार मोरयेसो. देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय फोंडान भगारायच्या दिसा तिका सर्गार उबान वेली. मायमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सभेसो. तिका केली आरम आनी परम रूपकार. तुजे वटसुरे परजेसो केली तिका तिरबोर वसो. केली बुजवणेसो तारो. देखून वर्णून जोत असल्या आनंदान मरयेची स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गीच्या सर्द दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळे तुजे रस्ने बराबर तुज्या मोगाचे आनी पदवेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कांस घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ सोगूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची कांस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा जराडाईसक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती तिचो पती भाग्यवान सुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशां दात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. मोगाचो आनी एकपोटोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढले
देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणे मेळ्ळ्यांत ती सुभागी सुम्यात तुझे म्हाका फोवना तुझ्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली अत्रे गुणा सावामी सर्वेस पोरा उक्ते गाडीस बसते तुझ्या आयते आसा मोगा तारा दुर्बोळ्या या काळजात सेवच्या तुका अत्रे गुणा सावामी सर्वेस पोरा उक्ते
प्रार्थूया. महिमेवन देवा, आमच्या मोगाळ बापा, ओंकार मरियेच्या कुसव्यान जिवन आपले आवयची कूड जेजून संस्कारले आणि पुनर्जीवनपणाचे महिमेन पूर्ती केले. तोच जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सतमंताव. जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवंत पुनर्जीवनपणाचे बी आनी कात्रे हे देणे आमकां फावो कर. तुवें सर्गार उबारून वेल्ल्या आमच्या मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां सुमेस्तांक वेलंकनी सायबिणीचे बरें फेस्त हांव मागतां. शांतेचें, समाधानाचें, एकवटाचें, बऱ्या भलायकेचें फेस्त तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांक हांव मागतां. आयचे प्रधान याजाक जावन आसात मनादेक बापो ऑजवाल्ड वाज, नोवेत्त पाद्राप परत व्हड मेळिल्ली प्रस्तुत बेलमान सांजुजेच्या इगर्जेंत सहाय्यक पिरगज विगार जावन सेवा दितात. पाद्राब विशयान तुमी आयकलां जावंक पुरो. पाद्राब सेमिनारींत भरती जावच्या पयलें ते एरोनॉटिक इंजिनियर थोडो तेंप थोडी वर्सां बेंगलोर HAL कंपनींत वावर करन मागीर बॅरीन गेले. बॅरीनी थोडो तेंप ताणें वावर केला. थंय जावन देवाचो ताळो तांकां आयकलो. सक्कडी सोडून सक्कडी सोडून सेमिनारीक आयले आनी परत तांकां वड मेळ्ळी. आयचें हे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां आनी जोगतो संदेश आमकां ताणें दिला. तांकां आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी, तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगा तरणाटे अपूर्बाई मस्त आमकां पळोवंक तरणाटे पाद्राब आनी तांकां पळोवन हांगासर तर भुरगे आसा जाल्यार पाद्राब जावंक तितकेशे हें दाखयतात म्हूण हांव चिंतां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाऊ भयणी, म्हाका हांगासर येवन 4 वर्सां जालीं. फस्ट टायम हांवें पळोवचें. हाच्या पयलें आयल्यांत की नांगी म्हूण म्हाका गुर्तुना, पूण हांगासर पयसतावन ती व्हडा मोगान आयल्यांत आनी भक्ती गितां गावून आमकां मागोवंक ताणें कुमोग केल्या. मोगाच्यानो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आसो तुमचो पाद्राब फादर अँड्रू लियो डिसोजा विगार, तांकांय आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां मोगाच्यानो व्हडा संख्यान तुमी स्ट्रेस दायकन मुखार येया आनी तुमकां एक मानाची वात आमच्या प्रधान याजकांतून तुमी घेवची. दायकन मुखार येया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. दाबाजीक आशीर्वाद घेवन तुमची तकली बघया. भगवंत ओंकार मरियेचो पूज जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. ओंकार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत दळसून दवरूं. आज ओंकार मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरीच आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे ओंकार मरियेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन
तुमकां धाडता. देवाची वडुकाय. Bapacie, i Putacie, i Putacie, i Putacie, i Putacie,